मनोहरबाब पर्रीकर हे पणजेच्यान इलेक्शन लढयतले अशी चिन्ह आसा. आमी चड करून आमचो कॅन्डिडेट दवरतले आनी परिस्थितीक जर जाय जाल्यार आमी कॅन्डिडेट न दवरता GSM चे स्ट्रॅटेजीक पार्टिसिपेशन आसतलें. पणजे वाळपय ह्या दोन्ही मतदारसंघातल्या आताच्या परिस्थिती कडेन आमचें पूर्ण लक्ष आसा. आनी इतलें नक्की सांगता की बाय इलेक्शनाचो जो रिजल्ट लागतलो त्या रिजल्टाच्या जय पराजयान आमचें कर्तृत्व जें आहा तें नक्कीच आसतलें. जशें 2017च्या इलेक्शनान GSMन फक्त 5 मतदारसंघांनी निवडणूक लढयली आणि आमचो एकूय आणि जवळ जवळ 5 मतदारसंघांत 10,500 मतां जी आसा ती आमकां पडली पयलेच खेप इलेक्शनाक उबो रावन. आमचो एकूय मतदार उमेदवार जरी निवडून आयलो ना जाल्यार BJPचे 21 वयल्यान 13चेर जे पळय गाडी घसरली ताका पूर्ण जें आसा तें आमचें कर्तृत्व जें आसा तें कारणीभूत आसा. आनी त्यामुळे पणजे इलेक्शनान आमी पूर्णपणे पार्टिसिपेट जातले, पूर्णपणे पार्टिसिपेट जावन लोकशाहीच्या विरुद्ध जे खेळ खेळटा तांकां अद्दल जी आहा ती नक्कीच आमी घडोवन हाडटले. ना, आमचो अजून कॅन्डिडेट जो आसा तो नक्की जावंक ना. आणि परिस्थिती जशी जशी ज्या परिस्थितीनुसार आमी सगळ्यो गोष्टी ज्यो आसा त्यो ठरयतले. आणि आमचें पार्टिसिपेशन जें आसा तें पार्टिसिपेशन ह्या इलेक्शनान सगळ्या बाय इलेक्शनान आमचें आसतलें पार्टिसिपेशन. आणि एक सांगूंक सोदता हांव, सिद्धार्थन राजिनामो दिवन, सिद्धार्थ कुंकळकार हे पणजेच्या आमदारांनी राजिनामो दिवन एक मोठो त्याग केलो अशें भासयलें वता. हातूंत त्यागाचो भाग कांयच ना. सिद्धार्थ बाब कुंकळकार हे मनोहर पर्रीकराचे अश्रीत. मनोहर पर्रीकर तांकां जाय तेन्ना ताका निवडून हाडटा आनी तांकां जाय तेन्ना तांकां राजिनामो दिवंक लायता. हातूंत सिद्धार्थ बाब कुंकळकाराचें कर्तृत्व कांयच ना. आनी अशा प्रकारचो स्वताचें अस्तित्व नासलेलो उमेदवार पणजेकारांक निवडून दिवचो पडलो हाच्या बद्दल तांकां खरेंच दुख्ख जातलें.